सर आता असो बोवाळ चालू आसा, खुबशे मिडिया आयकले तुमकां दिसता तुमचे अगेन्स्ट ऑपोजिशन कोण आसा केप्यांक? पळय, ओपोजिशन प्रत्येक इलेक्शना असतात, प्रत्येक पार्टीचे लोक बसतात, कोण अपक्ष बसता आणि कोण बसता आणि कोण बसता, ते सगळे ओपोजिशनाकच बसतात. प्रत्येक हे आताच नाही, गेली 5 इलेक्शनां हांवें म्हणजे मतदारसंघ लढयलात. 99 हांव जिल्हा लढयले, तेजे उपरांत 2002, 2007, 2012, 2017 प्रत्येक फावटी कोण ना कोण तरी फुडल्यान बसतात. हांव कोण ओपोजिशनाक बसता ते हांव केन्नाच तेजेर लक्ष दिना. विरोधी पक्षाचें काम ते आपली करता. म्हाका तशें काय, हांव म्हजें काम म्हजें कार्य हाजेर हांव फुडें वयता. म्हजे कार्यकर्ते तेजे फुडें वचता. कोण बसतलो कोण ना बसतलो तेजें म्हाका केअर ना. म्हज्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर म्हज्या आयज पर्यंत जे आमी लोकांक बरोबर रावतात, लोकां खातीर करतात, लोकांनी सगळे एक संघ लावून लोक म्हजे बरोबर असतात, तें म्हाका म्हत्वाचें. हांव म्हज्या कामाक प्राधान्य दिता. म्हाका कोण विरोधक आसतलो कोण उपोशण आसतलो हे हांव केन्ना विचार करना. कोण ना कोण आसतलोच न्ही, प्रत्येक इलेक्शनाक कोण ना कोण हे तुमची 5वी निवडणूक. आता तुम्ही निवडून येयल्यार 5वी फावटी येता. आमदारकी 5वी फावट. फाटली 4 फावटी आनी ह्या इलेक्शना भितर तुमकां कितें डिफरंट दिसता? म्हाका खंयच्याय इलेक्शन म्हाका आज पर्यंत इलेक्शन वेगळी तयारी करची पडली ना. तसो पळोवपाक गेल्यार म्हाका 2012च्या इलेक्शनाक अशें सर्वे किंवा लोकां भितर अशें जाल्लें की बाबू थर्ड टायम जेन्ना 12 बसतात तेन्ना बाबू गेलो म्हणून केप्यां मतदारसंघात चेंजीस म्हणून. पूण जेन्ना 12चें इलेक्शन जालें, कावंटींग जालें, त्या टायमाक हांव गोंया भितर हायस्ट मतान जिखुल्लो. ताजे उपरांत 17चें इलेक्शन जालें, अशेंच चर्चा जाली ह्या फावटी ना फोर्थ टायमान जायना अशें तशें सगळें चेंजीस म्हणून. तेन्ना सुद्दां आतां उदक म्हणटा प्रमाणे प्रचार म्हाका घराघरान सुद्दां मिटींग सुद्दां वचपाक पावलो ना. पूण तरी देखून म्हाका लोकांनी निवडून दिलो. आनी आतां तर हांव सत्ताधारी पक्षाक आसा. लोकांची जी अडीअडचणी ती काही कामं उरलेली ती करपाकच संदी मेळ्ळ्या. एक संघ म्हजे कार्यकर्ते आसात आणि उलट कार्यकर्त्यांची वाड जाल्ली आसा. म्हणजे की म्हाका इलेक्शन म्हणून केन्ना वेगळो विचार करपाक केन्ना पडलोच ना. आता हे फावटी तुमचो रिजल्ट कितें आसतलो? इलेक्शन मार्जीन हांवें सांगपाक गरज ना. म्हणजे कार्यकर्ते उडोवन दाखयतले तुमकां कळटलें. मार्जीन म्हणजे कितले आसतले ते आतां आमच्या कौन्सिलान उडोवन दाखयल्या. की हांगा ज्या लोकांची समस्या आमी कांय दवरलीच ना जाल्यार मार्जीन हांवें म्हणजे तोंडान सांगप न्ही, ते लोकांक दिवप. म्हणजे आतां आमच्या कौन्सिलान उल्लेख केल्लो आसा कशें मार्जीन मेळटलें कितें मेळटलें. हांवें म्हजी मार्जीन हांवें सांगत रावप न्ही. हांव एकच केलें, म्हज्या कामाचेर विश्वास, म्हज्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास. सर थँक्यू.